फेरी आसा तो सामकी धोकादायक जाल्लेली आसा त्याच्या संदर्भात कितें एक्शन तुमी एज ए आमदार म्हणून घेतला? पळय जो जेटी आहा जो धोको आहा जे फेरीबोट जे करता ते थंयसर थोडेशे दुरुस्ती आतां चालू आसा. ऑलरेडी म्हाका स्थानिकांनी कंप्लेनी केल्या की एका सायडीन ते कोसळ्ळा इमिजिएटली आमच्या मनशांक थंय धाडला आनी जे काम करता ताका एडिशनल थंयसर काम ते करून घे आनी कंप्लीट कर म्हणून सांगला. तो इमिजिएटली ते काम करपाक लायला. मीनवायल ते जे फेरीच्यान इतले ते आमच्या स्थानिकांक हांगा तेरेकोलचे त्रास जाता. कित्याक ट्रॅव्हलिंगाक येता वयता तांकां महाराष्ट्रांतल्यान येवचें पडटा. केन्ना केन्ना फेरयेचो इशू आसता. ताका लागून हांवें ऑनरेबल CMाकूय रिक्वेस्ट केल्या की बेगिनात बेगीन जो ब्रीज आमचो केरी तेरेकोल ब्रीज जो आहा जो पेंडींग आहा तो इमिजिएटली रिइस्टिमेट करपाचो आनी रिटेंडरिंगाक घेवपाचो आनी इमिजिएटली ब्रीज करपाचो जेणे करून आमच्या स्थानिकांक येवपा वचपाक त्रास जावचे ना. त्याच्या संदर्भात तुम्ही CMा कडेन उलयलेले? डेफिनेट आमी पयलीं उलयला आनी आयजूय तांकां रिक्वेस्ट केल्या सगळ्यांच्या समोर की बेगिनात बेगीन तो घेवपाचो आनी तेंच्यांनी कमीट केला की बेगीन तो हातीनूय घेतले म्हणून. हे जे आसा ते तेरेखोल हो जो केरीचोच एक पार्ट आसा. ह्या पंचायतीचें नांवूय जावन आसा केरी तेरेखोल पंचायत. आनी तेरेखोल जो आसा हो ह्या तेरेखोल खाडीक लागून तो विभाजीत जाता, अलग जाता. सो ताका जोडपी हो लिंक रोड म्हणात किंवा लिंक ब्रीज म्हणात हो जावप हें खूब गरजेचें आसा. NGDचें क्लियरन्स मेळिल्लें आसा. सो सरकारान बेगिनात बेगीन तें करचें अशी एक सरकाराक विनंती आहा. तसोच हांगा फेरी पॉयंट जो आसात म्हणजे जो मेरेन ब्रीज जायना तो फेरी धबको आनी फेरी पॉयंट आसा ताचेर एक परमनंट सोल्युशन काडचें आनी तोय धबको आसा तो एक इमिजिएटली जावपाक जाय जेणे करून सगळीं जीं भुरगीं आसा हीं भुरगीं जीं आसा फक्त केरयेनच येता अशें न्ही. एज अ हेडमास्टर म्हजोच प्रॉब्लम आसा अशें न्ही. तर हाचेच बरोबर हांगच्यान हरमलच्या कॉलेजीन वचपी आसात, मांद्रेच्या कॉलेजीन आसात, म्हापसा पणजी सारक्या वाठारान वचपी आसात आनी फक्त स्टुडंटच न्ही तर हांगचे नागरीक आसात तेय बी हांगा पयस पयस वतात.